आयज हेच आमचे लिडर, हे बीजेपीचेच लिडर, आयज तांकां गोंयकार म्हणपाचें काय ना, हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. कारण तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार चिंतपाक जाल्लें, ते गोंयांत येवन आवय 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 म्हणटा आनी कर्नाटका वचून कितें म्हणटा तुमकांच खबर आसतलें, कित्याक ते कन्नडान उलयता. म्हाका तरी कन्नड कळना, तांकां कळटा. ते कन्नड उलोवन उलोवन थंय कितें सांगता, म्हादें आमी दिली तुमकां, गिफ्ट दिलो, हे कितें सांगता हें तांकां विचारचें पडटलें. पण आयज आमचे बीजेपीचे लिडरांनी सामकी गोंयकारांक लज करून उडयल्ली आसा. विधानसभेक एक उलयता, गोंयांत एक उलयता आनी कर्नाटका दुसरेंच उलयता. आयज तुमी पळयता आसतलें कर्नाटकान कितें स्टेटमेंट चालू आसा, कितें मॅनिफेस्टोज जेंच्यांनी मांडलेले आसा बीजेपीन जावं काँग्रेसान. म्हणल्यार दोन मुखवटे घालून आयज हे सेंट्रल पक्ष आसा, हे दोन मुखवटे घालून आयज हे इलेक्शन कॅम्पेन करता. कर्नाटका तेंची एक कॅम्पेन आसता, गोंयान एक कॅम्पेन आसता. गोंयान जेन्ना तेंचो युनियन मिनिस्टर, जो बीजेपीचो युनियन मिनिस्टर अमित शाह येयल्लो, एदी व्हडली सभा घेतली. ते सभेन फक्त नाटकां आनी फकाणां मारप जालें. मात एक विशय जो गोंया खातीर सामको इम्पॉर्टंट आसलो तो म्हादयचो विशय आसलो. त्या विशयाचेर एक उतर पासून अमित शाहान काडलेलें ना. जावं बाकीचे जे लिडर्स आसा बीजेपीचे तेंच्यांनी एक उतर पासून काडूंक ना. आनी जेन्ना कर्नाटका पावता तेन्ना सेम अमित शाह स्टेटमेंटां दिता, जावं मॅनिफेस्टो लॉन्च करता, मॅनिफेस्टो दाखयता, जावं तेंचो नॅशनल प्रेसिडेंट मॅनिफेस्टो लॉन्च करता आनी तो सांगता की आमी जी म्हादय आसा ती डायवर्ट करतले. जावं कलसा बंदरा जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाक आमी फंड दितले, जाता तितले बेगीन आमी तो टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा. हेच्या पयलीं केन्ना जाला म्हणून, हेच्या पयलीं पार्टी स्विच केला आसतले लोकांनी, एकामेकाचे दल फोडला आसतले, पार्ट्यो फोडला आसतले. पूण ही जी गद्दारी आसा, लायफलायन गोंयची काडून दिवपाची आनी ती व्हरोन थंय प्रोमोट करपाची, तेंची कॅम्पेन करपाची, आनी जी पार्टी सांगता की आमी म्हादय विकतले, म्हादय तुमची चोरतले, त्या पार्टेक वचून कॅम्पेन करप हें एक पाप आसा. हेचो आन्सर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय. हांव सगळ्या प्रेस माध्यमां कडेन मागता की जेन्ना चीफ मिनिस्टर गोंयांत आसता तेन्ना तेज्या कडेन तुमी विचारपाचें की जेन्ना अमित शाहान सांगलें तेन्ना त्यांनी सांगलें ते बेश्टे आनी कितें कितें ते प्रेसाक सारको आन्सर दिवंक ना. आतां मॅनिफेस्टो जाहीर जाला आनी आजून ते कॅम्पेन थंय करता, आजून ते कर्नाटकाक आसा, जाल्यार हेचो रिप्लाय तेणी गोंयच्या जनतेक दिवपाक जाय, गोंयच्या जनतेक सांगपाक जाय. गोंयची बीजेपी, सेंटराची बीजेपी, कर्नाटकाची बीजेपी, हे तिनूय जे सरकार आसा बीजेपीचे, हे तिनूय सरकार म्हादयची डील तेंच्यांनी केल्ली आसा, गोंयकारांक उपाशी उडयल्ले आसा आनी गोंयकारांक ताणेन काबार करपाचें, मारून उडोवपाचो फूल षडयंत्र, फूल प्लॅनिंग आनी फूल डील ह्या बीजेपीन केल्ली आसा. आतां नेक्स्ट इज काँग्रेस, जी काँग्रेस स्वताक म्हादयचे सेवियर म्हणटा, जे म्हादयक लागून वचोन भाशणां करतात, सेव म्हादयच्या नांवान थंयसर ते फुडें वचोन थंयसर आपूण हिरो म्हणून समजता. कर्नाटकान काल तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केला. ह्या कर्नाटकाच्या म्हादयचो जो बीजेपीचो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोकून खतरनाक काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो हांगा जाल्लो आहा. म्हणजे थंय कॉम्पिटिशन चल्लां की म्हादय कितलो हो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट काँग्रेस कंप्लीट पयली करतली काय म्हादय बीजेपी कंप्लीट करतली. म्हटल्यार आमी इतलें सांगपाक सोदता की ही जी गोंयांत काँग्रेस आसा नाल्यार हे जे नॅशनल पार्टीज आसा हेंची लायकी गोंयांत रूल करपाची नाल्यार गोंयांत राज्य करपाची मात सुद्दां ना. हे दोनूय नॅशनल पार्टी टोटल फेल जाल्ले आसा. गोंयचे रिसोर्सीस तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकलेले आसा, गोंयची म्हादय विकपाक तेंच्यांनी आतां डील केल्ली आसा. आमी लास्ट टायम मागलेले की काँग्रेसचो जो सेंटर तेंची टीम आसा, कोर टीम आसा नाजाल्यार स्टेट लेवलचो तेंचो हाय कमांड म्हणटात तो जो हाय कमांड आसा तेंच्यांनी स्टेटमेंट करपाचें की ती गोंया वांगडा आसा काय कर्नाटका वांगडा, ते स्टेटमेंट तेंचें येयल्लें ना. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव तेच्या कडेन आमी मागलेले की त्यांनी क्लियर करपाचें, राहुल गांधीक त्यांनी बरोवचें नाल्यार खडसेक त्यांनी बरोवचें आनी सांगचें आनी रिप्लाय घेवचो की ते कोणा वांगडा आसा, हें तेंचें उत्तर येयल्लें ना. सो ह्या फुडें लोकांक सांगता की जर हे काँग्रेसवाले म्हादयक लागून रडपाक लागले, दुखां गळोवपाक लागले जाल्यार लक्षांत दवरा, हेच काँग्रेसवाले कर्नाटका म्हादय चोरपाक आनी म्हादय विकपाक रेडी जाल्ल्या. हेच काँग्रेसवाले हांगा सांगतात की पयल्या बजेटाक म्हणटा ते आमी 500 करोड काडून म्हादयक लागून दितले, कळसा बंडोराक लागून दितले. हेच सांगता की 5 वर्सांक आमी 3000 करोड मोडटले आनी म्हादय गोंयची आसा तितली काडून डायवर्ट करतले.
म्हणल्यार हे काँग्रेसवाल्यांनी आयज जे काँग्रेस जावं बीजेपी ह्या दोगांयनी सिद्ध केल्लें आसा की हे दोनूय नॅशनल पार्टीज आसा हे नॅशनल पार्टीज गोंयच्या हिताक लागून मात सुद्दां वावरना. हांकां जाय फक्त आपली वोट बँक, हांकां जाय आपली लोकसभेक सीट्स आनी हांकां जाय फक्त आपले विधानसभेची सिटां, आपले सरकार. गोंयचे ल्हान राज्य आसा आनी हांगासले जे पॉलिटिशियन्स आसा, जे राजकारणी आसा, बीजेपी जावं काँग्रेस जावं, हे दोगूय जाण नॅशनल पार्टीचे हाय कमांडाच्या उतरा भायर ते अजिबात ना. हाय कमांडान सांगले बसतले, उठले, कर्नाटका वचून कॅम्पेन करतले, कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्रान वच कॅम्पेन करतले, आनीक वचोंक जाय करतले आनी गोंयचे सगळे